देवबरोबर ब्रेस्तार देव मगजनो कोंकणी भाषेतले नेकेत्र या कार्यक्रमात मी असाव आज परत ब्रेस्तार आयला आणि ब्रेस्तार दीस परत एक महान मनशाक तुमच्या मुखार आम्ही घेऊन आयले हांव सांगता एक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी घेऊन आयले हांव कशें म्हणटात आमी एक घट्ट मनशाक एक एबल मुखेल्या कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीनं आपलो अध्यक्ष करून घेतला तितले मात नाही ताका सदस्य दिल्या ती तितलेच पॉवरफुल आणि तितलेच एबल संघटक आणि आज आमच्या मध्ये अध्यक्ष जावन कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो जाल्ल्या तक्षण एक 25 वर्सां रुपयाळो आचरण करूंक कारकळांत बायसरलो डॉक्टर जगदीश पाय आसा आणि ताच्या सांगता नवीन नायक आसा आणि देखीन अरुणजी शेट्टी आसा ताका मागीर घेव भितर आमी हाडटा आणि ह्या एका दोगा मनशांक स्वागत करूंक हांव खुशी भोगता स्वागत मामा तुमकां स्वागत आमचो अध्यक्ष पळोवंक दाटोमोटो कसो दिसता पळय तशेंच ताच्या कामांनी दाटोमोटो आणि ताच्या कोंकणीच्या कामान तो पाटी पडलोच ना आपणाच्या कोंकणींत ताणें करच्या त्या हास्य कार्यक्रमांक आणि कोंकणींत बरयल्ल्या ताणें साहित्याक दत्तेरगी विशयांत ह्या पिढेच्या विविध कारणांक आनी ताका सोल्युशन दिवच्या विशयांत आनी इतर सबार ताणें बरयल्ल्या लेखनांक भोव म्हत्वाचे एक अवॉर्ड मेळ्ळी आसा आनी म्हत्वाचो बूक जाल्लोय आसा 2011 आनी सांगता नवीन नायक एक IT इंजिनियर जावन प्रोफेशनली एक IT मनीस जाल्यार कोंकणींत ते कोंकणी डिजिटलायझेशन करी जाय ह्या आशेन ह्या कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीक सदस्य जाला आनी तांकां हांगासर आमी आपयलां आनी हांवें तितलेंच तांचे परिचय सांगले उरली पुरा अध्यक्ष ताणें तोंड ओपन केल्यार भारी सोबीत हांसो मातनी आमकां हांसयता ताका आमी ಎದುಳ್ತು ಮಕ್ಕರ್ ಕರ್ನಲೆ ನಿಮ್ಮದು ನೆಲ ಕಾಣದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಿ म्हणून ತಗೊಂಡಾಲೆ तितले बिझी मनीस तो कारकळ जाल्यारी कोंकणीच्या उर्बेन कोंकणीच्या एक भोव आशेन अध्यक्षाला आणि ताका हांगासर कोंकणी भाशेंतले नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमात तुमच्या मुखार हाडूंक हांव संतोष भोगता परत स्वागत म्हणटा सांगा माम तुम्ही कारकळांत जल्मून इतले वयर म्हणसर कशे पावल्यात हाचे विशयी तुम्ही सांगा तुमच्या पेरंट्सा विशयांत तुमच्या सिबलिंगा विशयांत 13 भुरग्यां पैकी एकलो म्हणलें आयकलां हांवें फस्ट जावन हांव V4 चॅनलाक आनी V4 विक्षकांक मनान नमस्कार करता म्हगेले एक 2 उत्तर उलोवचें सुरू करता म्हगेलो परिचय करतना ताणें परत सांगलें तांचो अर्धसत्य म्हळ्यार ताणें एक विशय म्हणलें कसो मरी गट्टी मनुष्य आनी योग्य मनुष्य म्हणालो तो तांचो फस्ट भाग करेक्ट गट्टी मनुष्य योग्य मनुष्य म्हणून म्हाका वतना तें आनी जानान डिसायड करीचें आमी कारकळांत आमगेलें घर म्हगेलो अम्माक नानाक आमी 4 जन चेडूं आजी कोणें 4 जन म्हळ्यार कोणें आमी फॅमिली समेत गेल्यार बसार निमित्त स्कूल ट्रिप आयदो तसल अवस्था आज म्हळ्यार 1-2 चेडूं तांकां 13 जन चेडूं आमी टुरा वचूंक वतना आमकां अनुभव आशिल्लो तो म्हळ्यार अम्मान आनी आमकां अन्नान मोगार तें वतना आतां बीन तितले 13 जन चेडूं गेल्यार मेडो अर्थ करून घेतात तितले कश्टाचे काल आशिल्ले आमकां आमगेले भयणी 6 जन भयणी 7 जन बाब बाबा पुरा जनाक वाडीक करूंक आनी कितले भारी कश्ट भोगले मेला आनू अम्मा आमगेले भावंड पुराय ते कश्टाक आलो तेजन आमकां न्ही पुरा आमगेले पुरा समाजा भितर दुडपा नाशिल्लें पुरा जन तुमगेलें एज्युकेशन खंय जालें म्हणटा एज्युकेशन आमगेलें कारकळांत एलिमेंटरी हायस्कूल कारकळांत बोनेंद्र हायस्कूला जालें बोनेंद्र कॉलेज PUC जालें ताजे नंतर आमी बಳ್ಳारींत तारानाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज म्हगेलें आयुर्वेदिक बेसीक जालें ताजे नंतर बेंगळूर मेडिकल कॉलेज म्हाका एलोपॅथीक कोर्स जालो सो तें तरी आमगेलें आयुर्वेदीक आनी एलोपॅथीक ओटूची तें MBBS कोर्स आतां तो क्लोज जाला आमी आसतना नाशिल्लो तो तें तरी आमी एलोपॅथीक आनी आयुर्वेदीक दोनी प्रॅक्टीस करचें गव्हर्मेंटान डॉक्टर सुरेश नेगलगुळी मुडबिद्री तशें आमगेले ते दोनी कोर्स जाल्या निमित्त आमी एक कारकळा भितर एक विनूतन प्रयोग केला म्हगेली बायल आयुर्वेदिक पंचकर्मा स्पेशलिस्ट ती आमगेले हॉस्पिटल कशें केलां मरे
मस्त विषय रे विनूतना एक आम्ही सिमेंट ಬಳಸದೆ एक हॉस्पिटल बांधला ते इको फ्रेंडली हॉस्पिटल म्हणतात त्याला सिमेंट सर्वांना इटिगे रेची बांधला कळवा पिल्लर मास ब्रीदिंग वॉल्स होय सो ते पळेतानाचे एक म्हणे तुमगेले आयुर्वेदिक लुक असता का हॉस्पिटल तांदू कसं स्पेशालिटी मारी एक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट अन्य एक स्पेशालिटी कसं मारी एक साइड आयुर्वेदिक एक साइड ॲलोपॅथिक आणि आयुर्वेदिक कंबाईंड जाऊन असते हॉस्पिटल आमगेला परिसरा भितर आमगेला एक हॉस्पिटल तुमचे क्लिनिक रे तुमचे हॉस्पिटल हॉस्पिटल सान म्हणटा हॉस्पिटल नर्सिंग होम आम्ही त्या नर्सिंग होम म्हणून सांगणार आम्ही त्या लायसन्स कसे म्हणा डे केअर सेंटर म्हणून घेतला सकाळी ॲडमिट करून रात्री डिस्चार्ज करतो तसं हॉस्पिटल आम्ही बांधला सो आम्ही स्टार हॉस्पिटल निमित्त आमगेला येवचे पेशंटांना कष्ट आमकां गोत तांगेला दूध राहता केला वखद आम्ही मागीर दितात म्हणटा ती ते पूर आम्ही एक्सेप्ट करता ती ह्युमॅनिटी ग्राउंडारी आम्ही प्रॅक्टीस करचे तुमगेले साहित्याचे सांगा त्या कसं म्हणजे मेगेल वैयक्तिक जावन म्हाका एक फूड देखून एक स्पिरिच्युअलाचेर एक फूड देखून एक इन्क्लिनेशन ओलव आशिल्लें सो हांव कसं मरे म्हाका वाजोवचें मस्त बुक्स वाजोवचे म्हाका एक म्हणे हॉबी म्हणजे काही पिशी म्हणून ताका क्रेज पिशी म्हणजे काही हॉबीक मस्त व्यत्यास आसा म्हाका एक म्हणे पुस्तक वाजोवची पिशी म्हाका लायफ भितर अत्यंत आनंद दिवची कसं म्हळ्यार पुस्तक वाजोवचें सो तशें कसं मरे मिगेल मस्त विचार जावन खडेर एक बरवणेगे सूर केलें बरवणेगेंतू सुरेख हांव वसदिगंत म्हणून एक पत्रिकेंत रेग्युलर कॉलमनिस्ट आशिल्लो वारा एक हांव आर्टिकल बरयशिल्लें त्या राजकीय ज्वेरी विश्लेशण बरयशिल्लें कडेर म्हाका राजकीय व्यक्तित्व कळतर भ्रमणेन समजलें आमी आज एकलो वगळसूचें पायताणे दूड घेवचें भ्रश्ट घेवचें सो हांव बरयलें मनीस भ्रश्टाचार जाले कश्ट म्हाका कश्ट म्हणून हांव ताका वॉच इंद्रू वॉच चंद्र म्हणून सांगचें तेगे चंद्र हें जावचें कितें ताका हें येवचें ग्रहण येवचें त्या कडेन म्हळ्यार हें नाका विलावर म्हणून सांगणार बरोच राबेल सदना त्या पत्रिका आनी पर आयिले तो एक 6 म्हयन्यानंतर आयिल्ले घर लागी तूं बरो का अशें म्हणलो हां म्हणलें कसं बरोच मरे आज तो कसले एक वगळशिल्लो पांय तो हें येता सो म्हाका कोणाक कसं म्हण एक व्यक्तीक विशय बरोवचें राजकीय विश्लेशण ही पार्टी लायक म्हणचें हेर दुसरी ही पार्टी भ्रश्ट जावन आसता सो हांव म्हाका बरें ना जाल्यार म्हाका एक अध्यात्म विशय आशिल्ले निमित्त हांव व्यक्तित्व विकसन बरयलां 2 लेखन आसा तुमगेले तें जाल्यार ना तें आमगेले पत्रिके दिनपत्रिका जायना एक उत्तान म्हणून एक पेपर आसा ताका पेटय उत्तानाक हां म्हणलें म्हाका गुर्तू ना तांकां घालता न्ही गुर्त विशय ना तूं बरें तुगेलो विशय लायक आसल्यार घालता तो पेटयताना एक लेटर बरयलें ताका तूं कसं मरे बेळकिनडेगे म्हणून एक अंकण सुरू करी हांव अध्यात्म हिन्नेलेरी व्यक्तित्व विकसन निरंतर बरयता म्हयन्याक म्हणून तागे संपादक केला SR रामस्वामी म्हणून तो डिव्हिजन व्हडलो शिश्य तो भारी व्हडलो साहिती ताणें एक बरयलें कसं म्हळ्यार अंकण सुरू करना जाल्यार तूं लेखन पेटय म्हणलो सो हांव लेखन पेटयता ताणें एक चूर तिद्दूपडी कर दिसता तूं घालून कत्तरी प्रयोग ना कळ्ळें आमगेले सुवेज तुमी कत्तरी हांव म्हगेले संपादक फस्ट बूक रिलीज जाताना ताणें एक विशय बरयला कसो म्हणून आमगेले जिवना भितर आमी कत्तरी जेवचे नज ताजे बदल सू जेवका म्हणून कसो म्हणल्यार कत्तरी जनरನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೆ सूजी जनरನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ आमगेले काम कसं म्हणल्यार जोडसूचें साहित्य काम कसं म्हणल्यार जना भेत्तूच न्ही जना जोडसूचें सो हांव तातूंत उल्लेख केला तर साहित्य अध्यक्ष जाल्ल्याक सार्थक तुमी आमी नवीन नायका विशय दिवल्या नवीन नायक एक म्हणटा सांगो तागेले विशय सांगा तुमी खंय ताकून आयल्यात कशें हांगा थंय सदस्य जावन पावल्यात म्हणून सांगायत म्हणटा हांव शिकिल्लो बेंगलोरांत म्हगेलो ओरिजिनल तुमी ओरिजिनल बेंगलोरांत शिकिल्लो मागीर आमी बेसिकली कारकाळ इरवत्तूर गांवाचे तुमी एका गांवचे जाल्यार होय जाल्यार आतां आमी कोणे नाच ते आमगेले मूल आतां तो एक आसल्या पुरो होय पळय माम एक आसल्या पुरो तो 2 आसल्या पुरो तशें आमी शिकिल्ले पुरो बेंगलोरा ल्हान कॅनरा बँक आशिल्लो ताजे नंतर हांव हांगा येवन बेंगलोरा येवन म्हगेले डिप्लोमा केल्ले ताजे नंतर पॉलिटेक्नीक ताजे नंतर एक 19 वर्स एक सॉफ्टवेअर कंपनींत बिझनेस एनालिस्ट जावन आशिल्लो मागीर आतां म्हाका संगीतांत म्हळ्यार तबला आनी फ्लूट फ्लूट एक्सपर्ट म्हळ्यार ताजे नंतर भजन्स आनी पद कोंकणी पद ताका पळय मस्त एक प्रॅक्टीस आनी परत करचें म्हगेले कोळलाचे गुरू बालकृष्ण भट म्हण सांग उडपी
तशी आनी मुगेले तबलाचे गुरू तारनाथ नायक म्हण सांगून मंगळूरा तांगेले हांव शिकता आसा म्हाका एक कसं की एक योग म्हणून लेक्चे हे म्हळ्यार कोंकणी अकाडेमीचे एक मेंबर जाला म्हण सांगून आतां खंयचे एक जबाबदारी दिली म्हाका ते जबाबदारी एक निभायसूक चंद कोरून म्हळ्यार तांतू ताजे निमित्त कशें म्हण म्हळ्यार ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಮ ಒಟ್ಟକୁ ನಿಭಾಯಿಸೋ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ ತಕ್ಕಿದ ಬೇರೆ ತಂಗಲಗಿ ಬರ್ನ್ ಅಲ್ನಾ ಪೂರಾ ಮುಲಾಬು ಅಷ್ಟ आम्ही ब्रेक घेऊया कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असा डॉक्टर जगदीश पाय कोंकणी साहित्य अकादमीचा अध्यक्ष आणि नवीन नायक तसं सदस्य एक बरें सिंक्रनायझेशन कॉम्बिनेशन त्यांच्यामध्ये असा परवा 25वा रुपयाळोच्या आचरण करचे संदर्भात तांकां आमी हांगासर आपण हाडला राव आमच्या सांगता त्याच्या विशयान आमी तुमच्या कडेन उलोवनो राव आमच्या सांगता बिफोर न्यूज पळया कोंकणी भाशेंतले एकत्र एक ब्रेक काडली स्वागत मगोचनो कोंकणी भाषेतले नेकेत्र या कार्यक्रमात बेसाव आमच्या मजा असा कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष जगदीश पाय डॉक्टर किती जगदीश पाय ना जाल्यार मागीर म्हाका मारता तो डॉक्टर म्हणजे त्या डॉक्टरेट न्ही डॉक्टर ओरिजिनल डॉक्टर आनीक ताचे सांगता आसा नवीन नायक अकादमीचो सादो आनीक तांणी आयल्या उपरांत अकादमीक आयल्या उपरांत सबारश्यो आलोचना केल्ले आसात ते आदले आमी हे पोटी परिषदेचे मिटींग गेले तांणी सबार विशयी विस्तार रितीन सांगले आसात तुम्ही आता लायव्हांत पुरतून सांगल्यार आमच्या लोकांक हांगा मुस्त वीक्षक बसून आयकत येत असतात तुम्ही त्या विशयान सांगा हांव अकादमी अध्यक्ष जातरी आमगेले अकादमी जावन 25 वर्स जालें जाल्यार कोंकणी भवन आमगेल्या फुडल्यान अध्यक्षान सदस्यान मस्त ट्राय केलें जाल्यार जायन तांच्यान म्हणून एक विशय कळ्ळो सो हांव फस्ट टार्गेट दवरलें एक कोंकणी भवन जेवका म्हणून मिनिस्टर मागशे गेलो म्हणल्यार कसं जालें चला बिडो त्रिविक्रमनंत कडेर ताका खर लागून म्हणलो निಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ कडेर खंय मेळटा म्हळ्यार हांव ताका एक फावटी चिकमोळरा घरा गेलो सिटी रवी वय आमगेलो मंत्री सिटी रवी घरा वता 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಬಂದದ್ದು म्हणले ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಗರು ದುಡ್ಡು ಬಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ सांगता ताಗೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ म्हणलं ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಇಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಗ ತಾಯಿನ ಫೋನ್ ಕೇಳಿದ್ರು बट 1-1.5 महिने भितर आमकां कोंकणी भवन 5 कोटी रुपये दिले 5 कोटी रुपये सँक्शन केलं नव्हतं सँक्शन 25 वर्सां जायन येतील ते होणलेके अचीवमेंट ते आमी गेल प्रयत्न म्हणणे प्रजने आमगेल फुडल्यान मस्त प्रयत्न केला ते फल मात्र दुड्डू पहिले सँक्शन जाले आणि तुम्ही ताका प्रिमिसिस ना म्हणून गेले प्रिमिसिस ना म्हणून अपा सिटीला गेलो अपा सिटीला वचे डीसीला वचे आमगेले पुजारी आमगेले दक्षिण कन्नड जिल्हा उस्तुवारी मंत्री वचून कडे जाग दितो म्हणले जाग दिता पासता पैसे दिवं का म्हणले पैसे दिले 5 कोटी 3 कोटी जाग गेला आमकां बिल्डिंग म्हणजे दुड्डू जाऊ मागीर 5 कोटा श्रीनिवास म्हणजे आमकां ते धर्मा दिवं का ताण जाय धर्मा दिवन आतां 30 सेंस जाग सँक्शन जाला धर्माक तो आमकां कोट्टार लागीं सँक्शन जाला कोट्टार लागीं तुळू भवनाचे सर्तीन लागीं जाता सो लायक जाग दिला जिल्हा पंचायत ऑफिसाचे ते अंबेडकर भवना मागशी ते वय सो ते कशें जालें आतां तें आनी रिजिस्ट्रेशन जावन आमगेले ताजे एक रूपरेख दिता तरी ते गुद्दली पीज कोण आमी कोंकणी भवन बांदता ती शीघ्रांत 25 वर्साचे तुम्ही सेलिब्रेशनच्या फुडें जाता मागीर अनेक कसं मागीर योजना म्हळ्यार मस्त नमुने योजना आसा आतां कोंकणी भाशा कोणें उलयना ती कोणें शिकना ती हें परत समस्या आसा हांव मंत्रीला वचून सांगलें पळय हें कोंकणी भाशा मरता आसा हाका कसलें कोरका म्हणून ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಹಾ म्हणताना आपला तक एक परिहार मिगेल सांगता म्हणे तुम्ही कन्नड मरून गेला रे तुम्ही कन्नड शिकिला कन्नड माध्यमात शिकिला 50% गव्हर्नमेंट पोस्ट कांडवरा तद्दान कसं आर्थिक भद्रता मिळता आमकां कोंकणी कसं करता मरे तुम्ही
थ्रूआउट आमगेले स्टेटा भितर प्रति एक स्कूल आसा कशी हिंदी मास्टर कशी इंग्लिश मास्टर कशी कन्नड मास्टर आसा तशी कोंकणी मास्टर अपॉइंट करचे स्टार्ट कसाला म्हणल्यार आता मास्टर मेळसन ताका एक उद्योग मेळ्ळो ताका जिवना निर्वहण एक आधार जालो सो आर्थीक भद्रत नातल्या खंयचीय योजना विफल जाता कोंकणी शिका वेस्ट म्हण जाता शिकना म्हण जा मम्मा आयडिया बारी करेक्ट कोंकणी शिका म्हणून आमी कितले भाशण दिला रे ताका आर्थीक भद्रत मेळना कोंकणी भद्रत मेळना कोंकणी शिक्षण एक मास्टर तुमी अपॉइंट करता मरे पोस्ट आसा कोंकणी शिकिल ना म्हणटा कुठले कोंकणी शिकू येता करतात तांणी म्हळ्यार BEd DEd ना तांतो म्हणून ते स्टार्ट करा ती म्हणून स्टुडंट्स मेळना ते स्टुडंट्स मेळना PUC कोंकणी ना ते स्टार्ट करा तुम्ही ते 100 स्टुडंट जो काम रूल्स आसला रे तुम्ही आम्ही कसं मारी आंबे घालो आको चेडू तांकां तुम्ही रूल्स म्हण आमकां कसं कन्सेशन दिया 10 स्टुडंट जाल्यार शिकया म्हणलें कडेर तो आमलो हें शिक्षण इलाके अंडर आमगेले कन्नड संस्कृती इलाके ना हांव म्हणलें तुमी हांगा दुसूर करा हांगा कन्नड संस्कृती इलाके शिक्षण इलाके बरें आमी आनी प्रयत्न करूया आज न्ही येता एक 10 वर्सां जाल्यार ते हें घेता हे आमी गेले एक प्रयत्न मागीर तुमी ते स्टार्ट करून सोडला आतां हय स्टार्ट करून सोडला जाल्यार ताका मस्त कॉन्सर्ट फाटी जावंक जाय म्हणजे कोंकणी भवन आनी हेजे ताजे मातशें हांव पळोवन हे एक प्रोजेक्ट करता जाल्यार आमी मस्त पटवत आमकां ताजे मदें रिस्ट ना म्हणून 2 मेन दुकान आमी ताका फाटले गेला आमकां एक परमनंट रिस्ट जावका कोंकणी करता आशिल्लो म्हणून तें आतां सादारण फायनल स्टेजार आयलां हय सो तें कशें म्हणल्यार ताजेर मातशी एक फायल म्हळ्यार थंय शिक्षण आयला तो डेप्युटेशन वयता तो मास्टर जावन आसा तें तांगेले मस्त रूल्स रेग्युलेशन उलयता तशें एक काम करूंक मस्त बेंगलोर वचचें येता मस्त बरी DC लावचें हांगा लावचें मस्त तें पळय कश्ट आसा जाल्यार आमी प्रयत्न केला आमी एकेडमी जाल्यार आमगे पुरा मेंबर्सान भारी लायक सहकार्य दिला म्हाका आनी भारी युवा तंड म्हणटा पळय तसो एक नवीन नायक आमगेलो अरुण शेट आसा गोपी भट्टू मस्त जाणांनी सहकार्य दिला आमकां जाल्यार ते आतां व्यवस्थीत करूंक आमकां कसं जालें मरे ह्या फाटी रुपयाळा महोत्सव निमित्त आमी अकॅडमी स्वप्न कसं आसा ते आतां ननसू करच्याक चिके समय अवकाश आसा आमगे रुपयाळा महोत्सव जाता अपास कसान ओरिजिनल आमगे कसकसान प्लॅन आसा आनी मस्त प्लॅन आसा कसकसान करता कोंकणी आतां म्हणून आमी घर घर कोंकणी म्हणून कासोड चिन्नान एक सूर केला त्या पास एक सूर करता म्हणून आसा आमकां ते एक म्हणून कोंकणी भास उलोवचे प्रेरण दिवता तसो मस्त योजना कोंकणी नाटक अकादमींत आमी एक रेजोल्युशन केल्लें आसा कोंकणी घर म्हणून एक फॅमिलीचे प्रोग्राम करता म्हणून ते तुमगेले एक म्हणटा तांगे लागीं सांगून करच्या की जाता इट्स अ गुड खंयची कोंकणी मातृभाशेक कोंकणी प्रोत्साहन जाता ते आमी एडॉप्ट करतात तेन्ना तुका कसलें हें ना जाल्यार त्या ताका रूपरेख दिवंक जाल्यार नेक्स्ट अकॅडमी इयर म्हळ्यार एप्रिला नंतर क्रिया योजना करता ती कसकसाला बजेट कितलें करता म्हणून ताजे प्रकार तुमकां एक मनवी दिल्यार इन्क्लूड करचें जाता तुमगेले ते डिजिटल म्हणटा ते सांगा कशें जाय म्हणून सांगो ना डिजिटलायझेशन म्हळ्यार आतां अकॅडमींत मेंबर जावन आयले नंतर ते पुरो मस्त बुक्स आनी पुरो पळयले मस्त बुक्स मस्त म्हळ्यार मस्त जाण रास आसा मस्त बुक्स बरयताची ते केलो लायक बुक्स आसा केलो बुक्स हांव वाचून पळयले थंय बसून जाल्यार ताका ते जेन्ना रीच जायना म्हळ्यार मस्त जेन्ना कळना ते बुक जाला म्हणून तांणी हाडून दवरताची त्या कोणे म्हळ्यार आमी वचून थंय जनाला वचून सेल करत विकूं जायना न्हू ताजे खातीर हांव आमी कसो प्लॅन केला म्हळ्यार एक पोर्टल करचें ते तातूंत ते पुरो खंयचे नवे बुक्स लॉन्च करता तशी आनी ताजे नंतर हे पुरो ई बुक्स कन्वर्ट करचे एक्झिस्टींग आतां आशिल्ले फुडले साहित्य ई बुक्स करचें ताजे नंतर मस्त जाणां साहित्य रेज्युम्स येता आमगे लागीं म्हळ्यार बायोडाटा येता तांकां खंयचे कसं एक अवॉर्ड जावका एक खंयचे एक हें जावका ताजे खातीर आनी ते पुरे आमी ते पुरे एक रितीर येता बायोडाटा ते खंयचे ताका स्टँडर्ड ना ते स्टँडर्ड करचे खातीर आमी आमगेले एक पोर्टल ओपन करून तांतू आमी पुरो दिताची तुमी हें पोर्टल अशी पुरो तुमी घालका म्हूण सांगून तेन्ना आमकां जावका जाल्यार रेज्यूम काडटा तेन्ना आमकां साधने पळोवंक जाल्यार तांकां साधने कॉलमांत आसता मागीर तागेले खंयचे एक पुरस्कार मेळटा ना जाल्यार कसोच म्हळ्यार केलो पंता केलो अवॉर्ड डुप्लिकेशन जावचे काही चान्स आसा केलो हे प्रपोजल अकादमीत घालून जालो वय आमी ऑलरेडी ताजेर काम करता ताजेर रूपरेषे करता साची आतां आमगेले गव्हर्मेंटा दाखोवन आमकां सादारण पुरा अकादमीचे
पोर्टल 1 लाख येवका म्हण सांग म्हळ्यार एक ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ येवका म्हळ्यार तसं म्हळ्यार ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ बिल्डर तांकां दिवन आसताचे तांतू ಕೆಲವು आमगेले अकॅडमीचे लोगोच आसना एक असल्यार सम आसना सो ताजे खातीर आमगेले कर्नाटक सरकार दाखोवन आमकां एक प्लॅन मास्टर प्लॅन केला तांतू आमी पुरे पोर्टल पुरा आमगेले एक वेबसायट पुरे 1 लाख येवतशी म्हळ्यार अकॅडमीचे विंगड विंगड करेक्ट येवतशी त्या प्लॅन आसा आनी ताजे नंतर गव्हर्नमेंट ईमेल आयडीज क्रिएट जाता सो डिजिटलायझेशनाक तातूंत कसं म्हळ्यार आमगेले साहित्य कसं आसा तें वाडटा साहित्य बरेतलें चड जाणांक पावता विथीन शॉर्ट टाइम पुरा जनाक एक पावता सो तें एक आमी ब्रेक घेवन कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा कोंकणी कर्नाटका साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष जगदीश पै डॉक्टर सतीश पै आनीक नवीन नायक आनीक तांच्या अकादमीच्या प्लॅनिंगा विशयांत आनी अकादमीन कितें पळय केलां आनी म्हत्वाची थोडी कामां तांणी केल्ले सांगले ते वी आर रियली हॅपी विथ दॅट आनी तुमी आनीक हें पळय सांगलें एक ब्रेक करण्याचो वेळ आयला आनी की पर्वांच्या रुपयाळा उत्सवा विशयांत एक म्हत्वाचे विशय ते सांगचे आसात राव आमचे सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक करया स्वागत मग कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमात आमी आसा आमच्या मध्ये आसा कोंकणी कर्नाटका साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै आनी सांगता आतां मनीस बदलला आमच्या सांगता अरुणजी शेट हाच्या पयले आयला पूण ते वेळा तो कोंकणी अकादमीचो सदस्य नासलो ते वेळा खाली बुलियन्स अँड गोल्ड मर्चंट जावन रावलो आज रुपयाळा विशयांत उलोवंक आमी हांगा आसा सर सांगा तुमी रुपयाळो उत्सव करची आलोचना कशी केली आणि कशें ताका एक्झिक्युशन करतात डेट सांगा आनी म्हळ्यार फस्ट आमगेले अकॅडमीचे आमी इन्स्टॉलेशन जालें सन पुरा मेंबरान सांगलें हे पट्टी रुपयाळा जायला 25 इयर्स कोरका म्हण आयलें कोरका म्हणटाना आमी बसले मात खुर्चेरी तेजो भितर एक लागलोच उजो कशें करचें कशें खंय करचें पळय जालें कडे रद्देश कारकळचें जालें कारकळांत कोरको म्हणलें म्हाका तितलें धैर्य नाशिल्लें मागीर आमगे मेंबर्सान पुराय एक आमी आसा ती वचा मुखार म्हणलेलें मुखार सरलें आतां फेब्रुवारी 22, 23 ಕಾರ್ಕಳ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನचे ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಭ್ಯ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ LKG दोनो कॉलेज तनक बिल्डिंग फेब्रुवारी तक पर तयारी येदोळ एक आमकां शॉर्ट पिरियड मेळ्ळें जाल्यार आमगेलें कितलें जाता तितलें तयारी केलां आतां म्हळ्यार मस्त म्हणे गोष्टी दवरल्या आमी गोष्टी आतां तातूंत म्हळ्यार साहित्य गोष्टी साहित्य संमेलना भितर साहित्य चड इम्पॉर्टन्स विंगडाक आनी साहित्याचे फुडार कशे साहित्य गोष्टी दवरल्या फर्स्ट गोष्टी दोनीचे भाषा गोष्टी तिन्नीचे कवी गोष्टी चारीचे कोंकणी संस्कृती गोष्टी चार गोष्टी आसा तातूंत भितर फुडल्या दिवस खंयचे फुडल्या दिवस फर्स्ट गोष्ट फर्स्ट इनॉग्रेशन फर्स्ट शोभा यात्रा आसा कोंकणी कलाविदाल पुरो जानपद नृत्य हेंच पुरो आसा त्या कारकळ पेंटा दुखून येवन आमगेले साहित्याचे आख्या संमेलना जाग्यार येता ताजे नंतर इनॉग्रेशन CT रवी निमित्त ताजे नंतर आमगेले गोष्टी सुरू जाता फर्स्ट साहित्य गोष्टी तातूंत टॅग जेन पेपर मंडन करता पुरा प्रवेश आसा तुमगेले अध्यक्षाले पुरो प्रवेश थंय कोणा मॉल म्हळ्यार साहित्य गोष्टी अध्यक्षाला गोकुलदास प्रभू म्हणून गोकुलदास प्रभू एंटायर संमेलनाचे अध्यक्ष सो ताका सभाध्यक्ष संमेलन अध्यक्ष तो सो ताका इम्पॉर्टन्स हांव म्हाका इम्पॉर्टन्स न्ही थंय ताका संमेलनान ताका इम्पॉर्टन्स सो तो अध्यक्ष जावन आमी ते एंजल्स इनॉग्रल फंक्शन जाल्यार गोष्टी सुरू करतात फस्ट गोष्टी साहित्य गोष्टी ते 11 ವರೆಯಿಂದ 1 ताजे नंतर 1 ರಿಂದ 2 ವರೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಚಡುವಾಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಈಗ 11 ಕಾಲ ತನಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ 11 ವರೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ತಂತು ಟ್ಯಾಗ್ ಜನ ಪೇಪರ್ ಮಂಡನೆ करतात ताजे नंतर 1 ರಿಂದ 2 ವರೆ ಆಮೇಲೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಿಧ ವಿನೋದಾವಳಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ते स्टुडंट्स निमित्त
2:30 4 हम्म. दोन्ही गोष्टी ताका भाषा गोष्टी म्हणतात हो. ताका त्याक जन उलयतालो आसा ताका त्या गोष्टी एकलो अध्यक्ष हा, असता फॉर एक्झाम्पल भाषा गोष्टी डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै होय. तो अध्यक्ष आता ಈ 4 4:15 ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾ ವಾಪಸ್ 4:15 ತಿನ್ನಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಕವಿ ಗೋಷ್ಠಿ म्हणून तांतू ताज्याध्यक्ष रमेश पै म्हणून तक मस्त 10 जन एक तांतू कवन वाजितात तदनंतर 6 मनोरंजना कार्यक्रम तांतू भितरी प्रति एक गाव आम्ही प्रतिनिधी अवतश केला त्या कार्यक्रमाक 15 मिनिटाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम दितात मागीरी 7:30 8 आमगे एक सिनेमा कोंकणी सिनेमा आम्ही दाखयतात अप्सरधारा म्हणून रमेश कामत डॉक्टर रमेश कामत म्हणून आसा हांगा बेंगलोरचो तो ताका अध्यक्ष आनी ताण तो डायरेक्टर ताजो ताणें तें एक हाण तो सिनेमा दाखयतो हेर दिवस 9:30 आयतार 23 ಆಯ್ತು 9:30 11 चारी गोष्टी ताका कोंकणी संस्कृती गोष्टी म्हणून हेडिंग ताका तांत भितर एकलो कोंकणी वाडीक म्हणून सांगता कोंकणी जनांगांत कितले नमुने वाडीक आसा टायप ऑडियो व्हिडिओ स्टीवन क्वार्टर्स हय तोय आसा तो ताका कोंकणी ताका दिला कसं म्हणल्यार जेवण खाण म्हणून दिला जेवण खाण म्हणून ताका दिला जेवण खाण तुम्ही सांगता तुमगेले उपकारी तळलेले पुरा पोडी आणि पुरा लायक जाता पुरा अध्यक्षाने उरलेला वरला कसं सांगता अध्यक्ष वीक्षक जाऊ का ते जेवण आणि परत तुमगेले नवा जेवण आमगेले तांगेले म्हणणे कोंकणाले दొరकेले जेवण जेवण कोणाले जेवण पुरे केले का जेवू का सो ताका जेवण खाण म्हणून दिला मागीर अनेक समज घरा वकल कोंकणी घरा वकल खंयची जनांगान कशी कशी करतात विंगड कार्यक्रम कशी करतात ती मागीर तांबला ऑडिओ व्हिडिओ आशिल्ली मी तर विद्युत आनी स्लाइड दाखयता ती कशी विंगड जान तू कोंकणी समाजा भितर कशी कशी वाडी करतात एका केला टाइम दिला 15-20 मिनिट तिथं भितर काहीच करतात नाही त्याच्या चेड उरलेले टाइम खावची जाता 11:30 ते दुसरीची साहित्य संमेलन समारोप ताका आमगेलो कोटा श्रीनिवास पुजारी चीफ गेस्ट येता मागीर 1-2 पास लंच ब्रेक तदन पास विविध मनोरंजन कार्यक्रम आणि 2:30 दनपार नंतर प्युअरली अकॅडमिक प्रोग्राम ते कोंकणी साहित्य प्रशस्ती प्रदान म्हणतात ते प्युअरली अकॅडमी साहित्य संमेलनात ताका संबंध ना आणि एक 2 प्रोग्राम मोठो केला त्या दनपार नंतर प्युअरली प्रति वर्ष आम्ही एक साहित्य प्रसिद्धीची आसा प्रशस्ती एक साहित्य प्रशस्ती एक जानपदे एक कले मागीर पुस्तका भितर 3 विभाग ಒಟ್ಟು सप्रशस्ती दितात आमी सप्रशस्ती विजेता आमी काल नाही पहिले घोषण केला तांगेल ಒಟ್ಟು संवाद जानाला खंयचे साहित्य विषयी कले जानपद संवाद आसा जानान खंयचे मुक्त जावन प्रश्न निमगू येता तांगे विषयी कसले डाउट्स आसला सांगता कसले सजेशन दिवचे असले तांगे दिवे साहित्य तांगे लागीं तांणी आन्सर दिवता आमी कोणेय तांचो इंटरफेर ना 4 गंटे त्या मुग जाता 4 नंतर 6 गंटे तनक त्या साहित्य प्रशस्ती प्रदान मुख्यमंत्री येता येडियुरप्पा तागेल्या वचून आमी रिक्वेस्ट केलें तुमी येऊ का म्हणून ताका बारी बिजी आशिल्लो ताका एक उत्तर सांगलें हांवें इता बरी साहित्यीक केन्नाय फूड दुखून आमगेल्या देशांत साहित्य मस्त मोल आसा कृष्णदेवरायान साहित्यीक कशी म्हळ्यार एक पल्लांचेर बसकारान ताणें खांद मार व्हर न्हू ताका प्रशस्ती दिवचें नाशिल्लें आयच्या काळार राय कोण मुख्यमंत्री त्यांनी तू येऊ का करताना ताका राय केलो राय तो आता आमच्या प्रजाप्रभुत्व गोंयांत तो राय होता सांगच्यानू सांगू का म्हणजे त्याचे नारायण हरी आशिल्ले आता साहित्य हरी जालें की तो कुडलो ओपलो हा जय हांव येता म्हणलो पक्का केलो कार्यक्रम सो ताणें ते साहित्य प्रशस्ती दिवचे ताका नाडिसोजा चीफ गेस्ट येता मागीर संध्या पै तरंगाची ती आमगेले नाडिसोजा हेल्थ आनी येवचे ताका पुरा वचून निमगेला तो ताका दुवेल घर हांगा आसा कोडेला ताणें राबतो हेल्थ वायज वयले ताणें येता म्हणून सांगला सो पयलीं फोन आयिल्लो हांव येता म्हाका सगळें रूम करचें नाका हॉटेलांत तूं हांव येता जाल्यार दुवेल घर आसा म्हणून सांगला सो हें इतलें कारण ताजे नंतर 6 घंटे नंतर अपास मनोरंजन कार्यक्रम तांतू दोनी भारी एक इम्पॉर्टंट कशें म्हळ्यार आमगे कोंकणी समाजा भितर बार फेमस कोण सिंगर आसा एक स्टेजार आमी आपला कोंकणी 6 स्टार ऑफ सिंगर म्हणून 6 जाणां तांतू पुत्तूर नरसिंह नायक शंकर शानबाग उपेंद्र भट्टू एरिक ओझरिया महालक्ष्मी शनी कविता शनी 6 जाणां एक स्टेजार संगीत कचेरी करतात एक मने अट्रॅक्शन आमी दवरला जाणां मने मनोरंजनय जाता मनोबोधकय जावं का म्हणून आनी वेंकटरमण देवस्थान एरियांत जण कोंकणी जण मस्त आसा मस्त जाण आसा जाल्यार आमी हांव विनंती कसं करची म्हळ्यार ह्या माध्यमा मुखांतर कोण कोंकणी मातृभाशा आसा ती कोंकणी म्हणून हें करता ती तांणी पुरा जेन्ना दय दवर न्हू 22 आनी 23 घरा बागेल घाल न्हू आमगेलें संमेलन येवका आमकां आमी इतलें केल्ल्या श्रमाक
तांनी एक भागी जाला आमकां एक जाल्यार ब्रेकफास्ट करून रात्री जेवण जाय एक सहाने जोक सांगची म्हणजे हांव एक सांगीत ह्या संदर्भारी तुमगे अनुभव दिला रे कसं म्हणल्यार रे एकलो हरिदास शिल्के हरिदासान एक गांवांत तूं एक कार्यक्रम आपयलें हाणें चमकलो सामान्यान कशी म्हळ्यार ही कथे मस्त जान सरवता 100-1000 गाडी ते दुसऱ्या ग्राचार एक सांगे एकलो येवन बसला थंय हांव एक अर्द घंटा राखलो जान येवच्या पुरो गांवच्या म्हणून कोणें येना ती कडे राख हुनूत का गोटू करची की नाक हरिकथा म्हणून एकल्या कसं हरिकत करची कडे रे ताका मात आयलें तागेल्या की निमुया म्हणून तागेल्या निमिलें हरिकत करची वे म्हणून तो आमलो ನೋಡಿ ಬುದ್ಧಿ ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಡವರು ರೈತ ಜನಾಂಗದವರು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ರೈತ ಜನಾಂಗದವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಹಸುಗಳಿದೆ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಹಸುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಕಂತ ದನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹಸು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಒಂದು ಹಸು ಆದರೂ त्याच्यान हरिदास केळणे एक गाय जाल्यार तो तण घालून येता एक मनीस जाल्यार हांव हरिकथ करता म्हणून सांगला ताणें म्हणून हरिकथ स्टार्ट केली हरिकथ म्हळ्यार हरिदासान वो गिराबयत होतो मिगेला वरी कंडी काडलो हाका पळय चान्स ना उलोवच्या सो तशें उलयता 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 3-4 घंटे आनी हरिकथ राबयली हरिकथ राबयताना कडेन रे हे गाय हरिकथे म्हणून तो ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ನಾವು ಬಡ ಜನಾಂಗದವರು ರೈತರು ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದನ ಬಂದಿದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ದನಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಂದೇ ದನಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು डॉक्टर जगदीश भाई कितें म्हणटा तुमकां एक अंदाज जाता जावंक पुरो स्टँडींग कॉमेडी घंटा कटल्यान करचो एक व्यक्तित्व आसलो एक आमच्या कोंकणी नाटक अकादमी आमच्या कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष म्हणून तुमकां सांगोंक हांव संतोष मागता ब्रेक घेता ताका एक ब्रेक घेवन येता आनीक सुमार विशय आसा आमच्या अरुणजी शेटा कडेन आमी उलोवंक आसा राव आमच्या सांगता पळय पेपर न्यूज कोंकणी केंद्र एक ब्रेक काडी स्वागत मग कोंकणी भाषेतले नेकेत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आता फुल फ्लेक्जेड आमच्या मध्ये आसात हांगा अरुण तुम्ही काही उलोवनात सांगा अकॅडमी विशयान सांगा तुम्ही आता अकॅडमीच्या विशयांत अकॅडमीच्या या सगळ्याच्या विशयांत काहीतरी सांगा आमगेले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीक 25 वर्ष जाले आनी 25 वर्षाची एक संभ्रम आचरण करचेक आम्ही अकॅडमी भितर एक सांद जावन गेलो आमगेले असले एक डॉक्टर मामा आमके एक अध्यक्ष मेळ्ळा म्हळ्यार आमके एक भारी एक संतोष विचार आणि 25 वर्स वैद्य नारायण आसलो आता कोंकणी नारायण हरिदास आणि प्रत्येक विचारान तुका सोल्युशन रेडी असता कसन पक्कन मना बेजार आले ते की जोक आमकां मना हसून पिटत तितले क्षमता आमगेले डॉक्टर मामा आसा आनी तशीच तेंगेला साधन खाले ते जाले हार्डली 3-4 महिने भितर आमगे साधन येदर दिसतो आसा 4 महिने भितर तितले काम केलेले काम जाल्ला म्हळ्यार एक होड विचारू जाल्यार तितले पुरो केल्यार तिकीची डॉक्टर मामानी तेगेल मुखेलपणार जाल्यार तेजे क्रेडिट पुराची ना आमगेल टिमाची केलेले अशें म्हणून ते एक होड मन आसला मात त्यांनी मात सांगचे साथ दिताय तशी आमगेले आमकां अभिमान आमगेले अध्यक्ष अशी आसा म्हळ्यार विचारारी तशी आणि एक कोंकणी अकादमी विचार सांगू का म्हणजे जाल्यार कोंकणी अकादमी कर का म्हणून 25 वर्षां फुडें मस्त लोकांनी इतले इडी राज्याद्यंत एक होराट शिकोवन घेवन एक कोंकणी अकादमी घेतिलास एक 25 वर्ष तुम चलना येयला सबारीतले अध्यक्ष जाल्ल्याची मस्तीतले सांत जाल्ल्याची तेंगेले मस्तीतले श्रम उरताले आतां पराक आमकां मस्तीतले प्रत्येक लोक कोण कोंकणी वावर काढला की तेंगेल प्रत्येक लोक आमकां पावचे साध्य जायनाशी उरताले बट
जल्लरी आमगेल ते रुपेळ महोत्सव कार्यक्रमाक सगळे लोकांनी वय कोण कोण कोंकणी मोगी लोक आसा की वय. त्यांनी आमगेल ह्या कार्यक्रमाक आयल्यार मात्र ते आमगेल कार्यक्रम यशस्वी जाता वय. आमगेल कार्यक्रम खंयचे तुम्ही ऑर्गनायझ करी येता. आम्ही ऑर्गनायझ करयत वय. आम्ही ऑर्गनायझ करयत जाल्यार यशस्वी करचे काम कोणाल की म्हणून कोंकणी मोगी लोकांनी ಪರ 22-23 आमच्या भोवतणीचे पूरा रोड ते जनसागर वाल रोड्स लीड्स टू रोम त्याचे रिपोर्ट पेपराचे बरेच देत ना जनसागर जनस्तोमा त्यामुळे भोर नाशिल्ल्या म्हणून एक आयल्यार मात्र आमगेले खंयचे कार्यक्रम खंयचे एक कळले यशस्वी जाल्यार मात्र आणि आमगेले हे आवाई भाषा तरी आम्ही ते येऊन मेळचे काय नाही येऊन मेळ न्हू कार्यक्रम चंदायर पळोवन तेंचे भितर कस कसं सजेशन जावका की कस कसं मुखारी कार्यक्रम जावका म्हणून एक सल्ला दिल्ले म्हणून सांगल्यार आमकां काम करूंक एक चड उमेद मेळटा सांगा सर तुम्ही एक वाइंड अप करचे जाल्यार कोंकणी अकादमीचे कितें भविष्य तुमचे आनी येदोळ केल्ली कामां सांगली तुमी आनी तुमकां अवधी आसा आमगेले कोंकणी भाषा म्हणणे भाग्यलक्ष्मी आमचे सांगता ब्रिटिशान येवन आमगेल्या देशात 2 समस्या येयला एक क्रिकेट आनी एक भाषा क्रिकेट पिडा क्रिकेट पिड्या कसाला पिडने कन्नड वर्ड जाल्यार पिडने कसाला मरे क्रिकेट येत तरी आमगे मस्त ग्रामीण खेळ पुरा निदला खंयचे ना कुटी दोणे आशिल्ले बोगरी म्हण आशिल्ले आज पुराय ते बोगरी म्हण कसं म्हणटा कोचिंग दिता निमित आसा कसाला म्हणजे परिस्थिती आयला क्रिकेट मात आमकां गोत आसा पूर आमगेले देशाचे पूरा ग्रामीण खेळ नशिश वता आनी इंग्लिशा निमित्त आमगे प्रादेशीक भाषा पुरा मातृभाषा वता ताजे नंतर कसं जालें मरे ब्रिटिशान सोडून गेलेले ब्रिटीश सोडून गेल्यार तांगेले व्यामोह आमकां आनी सोडे इंग्लीश उलयल्यार आमी हाय क्लास असन पराय मेंटालिटी येता आसा त्या निमित्त कोंकणी मातृभाषा आशिल्ले न्ही पुराजे आज इंग्लीश उलयता कोंकणी उलयता इंग्लीश उलयता आसत हांव ह्या माध्यमा मुखांतर कसं मनवी करचें म्हळ्यार कोंकणी मातृभाषा तुमी वेव्हारा भितर खंयचेय उलया व्यवहार करता घरा भितर आमगेले भुरग्याला चेडवाला पुरा कोंकणी मातृभाषा कोंकणी भाशेन आमी उलयनातल्यार विंगड खंयचेय लोक उलयना मागीर कोंकणी मातृभाषा उरोवका जाल्यार आमी मात उरयता विंगड कोणेय उरोवचें जायना भायर तुमगेले देश वेव्हार पुरा इंग्लिशान जाल्यार घर कोंकणी घर कोंकणी जावका इता मरे भाषा वरचे आमी उलयले निमित्त मात्र खंयचेय भाशण केले निमित्त खंयचेय व्हडलें लेखन बरयले निमित्त वरना वरची कसं मरे आमी आज उलयल्यार म्हणजे घरांत तूं ते आमगेले चेडवांक येता चेडवां तेजे उलयता ते आज आमगेले चेडवांक आमगेले मातृभाषा विसरता आसा इंग्लीश आसा ते व्हडलें एक शब्द विसरता शब्द तेंगेले शब्द बी येना ती तांकां कोंकणी भास जाल तितले खर्चो का वय खर्चो का तदन मात्र वरचे वय त्या निमित्त त्या निमित्त हांव कसं म्हळ्यार मातृभाषा उलोवका म्हणल्यार एक प्रेरणा जेवका तांकां आमगेले भाशे भितर कितले शब्द आसा कितले छंद आसा भाशेंत ते वय 42 डायलेक्ट आसा म्हणून मनशांना गोतना तसं पळय योजना आसा ताका कसं म्हळ्यार फर्स्ट टायम म्हळ्यार सूर्य एक आर्थीक सुभद्र जेवका कोंकणी शिकयलांक तांकां फाय पडटा ना तांकां कसं दुर्बळपण येना शेवचे न्हय फॅन्सी न्हय मातृभाषा शिकल्यार तागेले पांयार रप्त जाले व्यवस्था आमगे समाज आसा म्हणजे खंडीत तो मातृभाषा शिकता मातृभाषा सोडून घालना आज कसला इंग्लीश शिकता ते म्हळ्यार IT BT वच्चे दुड्ड चड करच्यो संबळ चड करच्यो आमी कसं म्हळ्यार भाशे मोगार शिकताना आमगे जिवनाक दुड्ड कशी करचे एक विशयार मात्र ते कॉन्सेप्ट वता आसा आमी आमची गेले कोंकणी आमी कसाला व्हरोका म्हळ्यार आमगेले तांचो संस्कृती आसा संस्कृती भाशे उठो केन्नाय फ्लो जाता हय सो आमी आज भाषा मेली म्हणजे आमगेले फाय संस्कृती मरता त्या निमित्त कोंकणी संस्कृती कोंकणी जनांग कोंकणी आमगेले भाशा व्हरोका जाल्यार आमी मातृभाशे व्हरोका ते आमी मात करयता विंगड्यान कोणेय येवन ब्रिटिशान येवन कोंकणी भाशा आमगेली भाशा आमी करयता सो ते हक्क कसकसान जेवका सलहे सजेशन पुराय सोसायटी देखून आमगेले मेंबर्सान मारे फुडले जन अध्यक्षान खंयचे केलो योजन केला लायक योजन आमी मुखार सिता ते आणि आनी केला करतात म्हणून आमी भरवशे आमगेले पुरा मेंबर्स तुमगेले ते रास बूक आशिल्ले पुढे पुरा कसं म्हणा कोंकणी बाजार म्हणून कर्ण कसं की करता आशिल्ले तुम्ही त्या योजन काहीतरी असं तांची आता आमगेले नेक्स्ट आता रुप्याळा महोत्सव जलसदन नेक्स्ट अकॅडमी इयर्सान तो त्या क्रिया योजन मुकूर आसा आमी 1 वर्सान कसकसान करता ती म्हणून सो तेदान आमकां फुडली योजनेंत खंयची भारी लायक म्हणून दिसता त्या योजने आमी हाता घेतात अळवडी करतात सो फुडल्यान केल्यान पुरा वायट फुडल्यान केल्यान पुरा चांग चांग म्हणजे खंडीत आमी स्वीकार करतात आनी आमगेले परिश्रम घालतात तातूंत
सक्सेस जाता तें सेकंडरी आमी प्रयत्न करनी म्हणजे सक्सेस आनी विशय ना आमी प्रयत्न करता ती आमी पुरा मेंबर्सां सहकारान मी तें सक्सेस जाता म्हणल्यार भर वयशे आसा म्हाका कित्याक म्हळ्यार एक 3-4 म्हयन्यांतू ह्या नमुने वेगार आमी काम केलां ह्या नमुन्यार आमकां एक फलय मेळ्ळां सो त्या निमित्त आनी मुखार मेळटा म्हणल्यार भर वयशे आसा सो ताका कसकसान जेवका खंयची खंयची येवजण जेवका तें पुरो आमी तुमकां एक अभिनंदन कसं सांगे म्हळ्यार एक लास्ट टायम उलयतना आमगेले कोंकणी अकादमीचे ऑफिस आमी खंय शिफ्ट करया म्हणून आनी पळय एक एक खंडापटा एक हे पळय माध्यमात न्यूज आयलेले तुम्ही कोडयाळांत 30 सेंट जाग घेतला म्हळ्यार एक बरो विषय अभिनंदन आनीक थंय 5 करोड येवच्या परी केला म्हळ्यार आनीक तुळू भवनाच्या मागशी जनाक आयडेंटिफिकेशन जिल्हा पंचायत ऑफिसाच्या मागशी केलेले म्हणले तेय अभिनंदन तुमकां दिवच्याक कित्याक म्हळ्यार लास्ट बेटी देर वॉज ए बिग उलजन एक कोंकणी पीठ आसा धारवाडांत एक दवचे आनी हांगा एक मंगळूर आसा ताच्या विशयान ती तुमी कांय तरी एक सांगतात जाल्यार अध्ययन पीठ कोंकणी अकादमी प्रयत्न जाल्ले म्हणून फुडल्यान आमगेल्या अध्यक्षान फुडल्या समितीन केला म्हणून एक आयकल्लो म्हळ्यार खंय केन्ना डिस्कशन आनी बरें गेल्ल्यात की तुमी ना आमकां म्हळ्यार ह्या पटी कसं जालां मरे बसली सदां जयवंत नाईक आसा कसो ताणें सांगलां अध्ययन आमी ओट्टू करया म्हणून आतां कसं जालां मरे आमकां 2 म्हयन्यांतू एक कोंकणी भवनां दूध हाडचे आनी कोंकणी भवनां जाग मेळचे आनी तूं गेलो टायमार आनी एका रुपयाळा महोत्सव करच्यान तो आमी परिश्रम गेले हाजे निमित्त आमकां विंगड चटुवटिके भितर माती घालूंक फुरसत ना सो ताजे नंतर रुपयाळा महोत्सव जाल्ले सतना आमी पुरा आमगे सदस्य बसून कुलंकुश जावन कशें म्हणजे करता कशें तेन्ना आमकां एक केची श्वास घेवन लायक ब्रिथींग पिरियड जावन लायक हाजेर मेळटा तुमचो टायम एंड जाला तुमी कडेक आमचे दर्शक सांगचे सांगा तेंचे हांव म्हणचे म्हळ्यार रिपाळे पुरा जनांनी कोंकणी 22-23 फेब्रुवारी शेनवार नायतार येवन थंय एक चंदार करून आमी पुरा जन ओट्ट आसया कोंकणी आमगे कोंकणी लोक आमगे सरकार प्रदर्शन करूया येडियुरप्पा जाल्यार मुख्यमंत्री जाल्यार कोंकणी लोक कितलो प्रदर्शन करया प्रदर्शन ओट्टू आसा म्हळ्यार एक संदेश दिवका आमी त्या संदेश दिल्या निमित्त मात्र आमकां हाजी खंयचे सरकार कशें मरे जान तांगेले मागचे कितलो आसा ताका सान जावन स्पंदन करचें आमी कोंकणी लोक कितलो आसा म्हणजे कुडले आमगेले सरकारा तेच्यान कोंकणी लोकांचे मनवी कुडले आमकां स्पंदन करता सरकारा न्हय म्हणजे आमगेले मनवीक मोलना आमगेले खंयची अरण्य रोधन जाता आमगेले हेजें त्या निमित्त आमी एक वनंत कसो मरे तुमी कसलेंय आसो कसलें खंयचेंय आसा पुरो खंयचेंय काम अशें पुरो ते दये फुरसत करून कारकाळा येवका 2 दिसां म्हणटा फेब्रुवारी 22 म्हणून हांव विनंती करता तुमकां आतिथ्य दिवचें आमी कारकळचे खंडी सदां एक सिद्ध आसा आनी भार्य जावन आदित्य दिता म्हणून हांव आमगेले बेळ्ळी समितीचे परव जावन हांव निमून घेता तुमी हांगासर येवन ह्या कोंकणी भाशेन केंद्र कार्यक्रमांत आमचे सांगत आसात आनी कोंकणीच्या अकादमीच्या बिल्डिंगा खातीर 5 करोड तुमी हाडला 30 सेंट्स जागो केला आनीक इतले पुरो वेवस्था तुमी ह्या टिमान केला तुमी हांगासर येवन ह्या कार्यक्रमांत कोंकणी भाशेंतले नखेत्रा बिफोर न्यूजच्या कार्यक्रमांत हांगासर आयिल्ल्या खातीर डॉक्टर जगदीश पै तुमकां देव बरें म्हणटा अरुणजी शेट तुमकांय देव बरें म्हणटा नवीन साल्यान तुका आनी तुका देव बरें म्हणटा तुमचे कोंकणीचें काम आनीक अभिवृद्धी जावं तुमकां समेस्तांक ह्या कोंकणी कार्य यशस्वी मेळो आनी तुमी समेस्त ह्या यशस्वीन एक 3 वर्सां पूर्ण केल्ले तृप्ती आनीक अभिमान तुमकां भोगो म्हणून आशेन तुमकां समेस्तांक देव बरें म्हणटा कोंकणी भाशेंतले नखेत्र ह्या कार्यक्रमांत आमचे मदें आसात कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष आनी सदस्य तुमी 1 घंटोभर आमच्या सांगता रावल्यात तांचे सांगता आमी उलयतना तुमी कान दिवन आयकल्यात हर एक पवटी हर एका ब्रेस्तार आमचे सांगता तुमी रावतात आनी हर एका आयताराचो मरू प्रसार 11 ते 12 वरां जातात ते दाळे तुमी आसतात तुमकां समेस्तान देव बरें म्हणटना बिफोर न्यूज पळया कोंकणी भाशेंतले नखेत्रा तुमकां समेस्तान देव बरें.